नांवांतच गोवा आनी गोमंतक आशिल्ल्या घटक पक्षांनी सरकारांतल्यान भायर सरत सेक्युलर कार्यक्षम सरकार घडोवन गोंयकारांक थाकाय दिवची अशें काँग्रेसीन मागलां. मुख्यमंत्र्याचे कदेल रिते आसा. सरकाराक मुखेलीच ना. प्रशासनाचेरूय कोणाचो शेक उरूंक ना. भाजपाचें युती सरकार तकले बगरची कूड जावन रावला. मुख्यमंत्री दुयेंत आसा जाल्यार दुसरें नेतृत्व वेंचूंक जाय आशिल्लें. तेवूय करनात अशें काँग्रेस म्हणटा. पळयात पुराय बातमी. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दुयेंत आशिल्ल्यान प्रशासन पुराय तरेन कोसळ्ळां. अशी स्थिती गोंयच्या लोकांनी केन्नाच पळोवंक नाशिल्ली अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो यतीश नायक म्हणटा. फेब्रुवारी म्हयन्या सावन गोंय सरकार नेतृत्वहीन जालां. दुयेंत मुख्यमंत्री पर्रीकार उपचाराक लागून मुंबय, दिल्ली आनी अमेरिकेक वता येता हें गोंयच्या लोकांनी पळयलें. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दुयेंत पडलो तेन्ना सावन मंत्रिमंडळाची एकूय बसका जावंक ना. मुख्यमंत्र्यांक कसलें दुयेंस जालां हाची म्हायती लोकांक दियात अशें यतीश म्हणटा. ह्या सरकाराचे एलायज आसात. ह्या सरकाराच्या एलायजांनी कॉन्शियन्शियस डिसिशन कॉल घेवपा जाय. ह्या सरकाराचे BJP गव्हर्नमेंट्स एलायज should take a conscientious call in the interest of Goa and must desert the Bharatiya Janata Party in the interest of Goa and Goans. Chief Minister Parrikar is sick. It all began with food poisoning. It then was told as indigestion. It then was told as mild pancreatitis. And now we all know that it is some pancreatic ailment which is unknown. Now this is all happening since February of this year. We are in the month of October. हेल्थ बुलेटीन येवना, ताका कितें जालां हें कोणाक सांगूना. एसेंब्लीचें सेशन सुद्दां कर्टेल केलें, पूण हेल्थ बुलेटीन केन्नाच लोकां समोर हाडली ना. बट वी हॅव फॅक्च्युअली सीन पर्रीकर मिसिंग इन हीज चेअर ऑफ चीफ मिनिस्टरशीप सिन्स फेब्रुवारी. वी हॅव सीन हिम विजिटिंग Bombay hospitals many times. We have seen him visiting America Hospital many times. We have heard him visiting some hospital in Kandoli. We've heard him and seen him visiting some hospitals in Delhi. But we have not seen him in Secretariat for the last so many months now, that since he has taken ill from that indigestion. सरकाराचे निर्णय म्हणटा ते कॅबिनेटाच्या मिटिंगेंचेर अवलंबून आसता. पूण कॅबिनेट मिटिंग्स जायना, जाय तश्यो रेग्युलर मिटिंग्स जायना, जायत ना म्हणल्यार चलता. एडमिनिस्ट्रेशन कॉलॅप्स जालां आनी इश्यूज जे गोंयांक कन्फ्रंट करता ते वाडत आसा. रिझम्पशन ऑफ सस्टेनेबल मायनिंगाचेर कांय तोडगो सरकारा कडेन अजून पर्यंत हाडिल्लो ना. अनएम्प्लॉयड यूथ जे आसा ते रावल्या, जॉब्स केन्ना जातले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख.